नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोळकारेच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। बंच केबलिंग हे व्हडले डिझास्टर, चवकशेची वीज मंत्री सोदिण्याची तयारी। कला अकादमीच्या कामाविशीं मंत्र्यान मारल्यात फटी। विजय सरदेसायाचो आरोप, व्हिडिओ पुरावो केलो सादर। वाघांचे संरक्षण केले बगर ना पर्याय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आणि गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजयाचो युक्तिवाद। टायगर रिझर्वाविशीं हायकोर्टाचो निर्णय योग्यच म्हणटात विरोधक। बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण प्रकरणाचो तपास करपांत एसआयटी अपयशी, म्हणटा गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय। आणि मॉडेल शेक धोरणाक शेक दनियांचो विरोध, आमच्या धोरणाक सरकारान दिवची मान्यताय, केल्या मागणी। आता खबरो विस्तारान। बंच केबलिंग हे व्हडले डिझास्टर जावन आसा, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान मानून घेतला। सभाघरांचेर खंयच्याय एजन्सी वरवीं चवकशी करची, आपूण तयार आशिल्ल्याचें वीज मंत्र्यांचें म्हणणें। चवकशी जाल्या उपरांतूच हो घोटाळो की ना ते उक्ताडार येतलें अशें सुदीन सांगता। भाजपाचो आमदार मायकल लोबोन हाचेर उजवाड घातिल्लो तेन्ना खंय मुख्यमंत्र्यान ताका चवकशेचें आश्वासन दिल्लें, पूण फुडें कांयच जालें ना अशें मायकलान विधानसभेत सांगलें। जाल्यार हो घोटाळो कोणे केलो, तातूंत कोणाचो आस्पाव आसा तो वीज मंत्र्यान सोदून काडचो अशी मागणी भाजपाचो दुसरो आमदार संकल्प आमोणकरान केली। दुसरे वटेन विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावानूय चवकशेची मागणी केली। पळयात। टाइम दिस बंच केबलिंग जे कमेंट्स केले स्टार्ट केले अराउंड 145 crores आणि तेन्नाय आमी नदरेक हाडलेले चीफ मिनिस्टराचे की दॅट दिस इज अ स्कॅम म्हणून, आणि हेचेर आमकां एश्युरन्स दिल्ले ह्या हावजान की वी वील इन्वेस्टिगेट and see who has done this, who has recommended bunch cabling in the state of Goa, why they were put up and why this bunch cabling have failed. हेचेर कोणूच उलयना। कोण म्हणटा लायनमॅन ना, कोण म्हणटा आनी कितें ना, अरे मूळ जें कितें आहा तें कोण उलयत ना। स्पीकर सर, आयज मिनिस्टरान आमकां सभागृहाक सांगपाची गरज आहा की जे बंच केबलिंग घातले खंयचे खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातले, कितली क्वॉन्टिटी घातली, आणि ते बंच केबलिंग चालू आहा वो ना ते, आणि जे फेल जाला तूं आतां ऑल्टरनेट कितें करता, वॉट इज द रिजल्ट वॉट यू आर गोइंग टू गिव अस, आणि केन्ना पासून तूं हे जे पावर फेलियर स्पेशली कोस्टल बेल्टाक जे जाता, दिसाक 30 फावटी लायटी वयता। स्पीकर सर, मार्च एप्रिल मे जून अप टू 20th जून पासून दिसाक 30 फावटी लायटी वयता, आणि ह्या फुडें तुमचेय कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेच जावपाचें आहा। जे नंबर ऑफ गेस्ट हाऊसीस, हॉटेल्स, रिसॉर्ट जे वाडत गेल्ले आहा ते इतले हें कोत्ता, कन्ज्यूम कोत्ता इलेक्ट्रिसिटी की आमचे लोकल लोकांक त्रास जाल्ले आहा। सो मिनिस्टर हेचेर कितें कोत्तले, हाव ही इज गोइंग टू ब्रिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी टू द स्टेट ऑफ गोवा। स्कॅम जावन आसा आनी हो 145 crores जाला। हो स्कॅम कोणेन केला, हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस स्कॅम? आमचो आतांचो पॉवर मिनिस्टर आसा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता, तेज्या टेन्युअरार जाला काय कोणाच्या टेन्युअरार जाला? तेन्ना कोण तो मंत्री आसलेलो, तेन्ना कोण तो चीफ इंजिनियर आसलेलो, तेन्ना कोण तो सेक्रेटरी आसलेलो, पॉवर सेक्रेटरी? हेंची नांवां आमकां मंत्र्यान सांगचे, नाल्यार तेणें स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची कित्याक तेज्या टेन्युअरान हो स्कॅम जाला म्हणून, नाल्यार तेणें हावजाक क्लियर सांगचें। हें म्हाका डिमांड करता हांव आमच्या मिनिस्टरा कडेन, हो क्लियर कट तेणें सांगचो की बाबा हो जो स्कॅम जाला तो कोणेन केल्लो आसा, आनी हेजे जे एश्युरन्स दिल्लेले आसा 1 वर्स पयलीं मिनिस्टरान कित्याक आपूण इन्क्वायरी बसयतलो ती खंय पावला हेजें आमकां एक्सप्लेनेशन दिवचें। 145 crores स्कॅम मोठे, आतां सरकार कोणागे हाडलो स्पीकर सर?
हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्री कोण आहलो हेजेरूय म्हाका दिसता मंत्रीन हेजेर सांगपाक जाय. तुमकोडे in your reply you say that the equipment important here with the underground cablings, because you have only one underground cable locator Megger model PFL M1500 or Equa to check for underground cabling fault. You have spent 2 crores 74 lakhs, 13,000 was spent for underground cabling maintenance. Speaker sir, 203 works was shown in almost 22 private companies हे work दिलेले हा speaker sir. Post facto approval घेवपाचे एक प्रयत्न जो झाला जे बॉन्ड जावपाक जाय 51 lakhs 46,000 post factor approval हा speaker sir. This department needs to bring advanced technology. Regarding bunch cable aside, it is a disaster. हांव सांगता कितें करपाचें आसा तें सभागृहान आनी मुख्यमंत्र्यान आतां ठरोवचें. इट इज अ डिजास्टर. तुवें नांव विचारलां, तुजोच मनीस तोच मार्मागोवा तोच आशिल्लो तेन्ना. कोण तो तुमी सोदा मरे नांव सभागृहान मनीस ना जाल्यार ताचें नांव घेवपा जायना म्हणून म्हाका सांगलां. कोण तो सोदा न्हय तुजो कोण तो चीफ इंजिनियर त्या वेळार जो चीफ इंजिनियर आयिल्लो तुजो मंत्री विचारले मरे तुवें नांव ते सभागृहांत जो मनीस ना पळय ताचें नांव घेवप नासता. सो तूं सोदून काडा. तुमकां जाय जाल्यार पर्सनली मेळा म्हाका, हांव नांव सांगना. चीफ इंजिनियर जो आयिल्लो तो खंयच्यान तरी दिल्लीच्यान आयिल्लो. तितले पुरतो तितलें काम करून गेला. वर्क ऑर्डर कोणी तिसऱ्यान दिले. एक डिजास्टर प्रोजेक्ट त्या वेळार हातांत घेतलो. इट वॉज समवेर इन 2016. हांव नाशिल्लो, आमचो सीएमूय त्या वेळार सीएम नाशिल्लो आनी निलेश काब्रालूय त्या वेळार पावर मिनिस्टर नाशिल्लो. पूण हांव सांगता इन्क्वायरी करपाक जाय. सभागृहान ठरोवची कोणाच्या मार्फत इन्क्वायरी करुया. आय एम रेडी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीच्या कोसळिल्ल्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाच्या बांदकामात नव्यान हस्तक्षेप जाल्लो म्हणपाचो दावो गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान विधानसभेत केला. हे विशींचो पुरावो म्हणून व्हिडिओ फुटेजूय विजयान सभाघरात दवरली. आता विजयाचे हे नव्या दाव्याक लागून परतून एक फावट मंत्री गोविंद गावडेन केल्लो दावो वादात सापडला. सतरा जुलयाक कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो आनी कला अकादमी परतून गाजपाक लागली. 2 वर्सां कला अकादमी रिपेराच्या नांवान बंद दवरिल्ल्यान कला मोग्या सयत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी लेगीत कला अकादमीच्या बांदकामा विशीं प्रस्न केले. ह्या कामात मोठी गुड्डलसांवां आसात असो आरोप करीत विरोधकांनी सरकाराचेर आनी मंत्री गोविंद गावडेचेर खर टिका केल्ली. आयज फाल्यां करीत कला अकादमी अजून उक्ती जाल्ली नासतना 17 जुलयाक ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो. जो स्लॅब कोसळ्ळो तो जुनो, ताका हात लावंक नाशिल्ल्याचो दावो मंत्री गोविंद गावडेन केल्लो. ते 43 वर्सां पयलींचें बांदकाम अशें गावडेन सांगिल्लें. जो ओपन एअर ऑडिटोरियम जो स्लॅब कोसळलेलो आसा तो नवो स्लॅब न्ही. हो एक जुनो जवळ जवळ 40 ते 43 वर्सांचो ओल्ड हो एक स्लॅब जावन आसा. आता गोविंदाचो हो दावो विजयान एक्सपोज केला. कोसळिल्ल्या स्लॅबाचें बांदकाम नव्यान जालां थंय प्रत्यक्ष मंत्री गोविंद गावडेन 22 नोव्हेंबराक वचून पळोवणी केल्ली. मंत्री फट मारता. कला अकादमीच्या बांदकामात भ्रष्टाचार जाला हें आतां स्पश्ट जालां अशें म्हणत गावडेचें मंत्रीपद काडून उडयात अशी मागणी परतून विजय सरदेसायान विधानसभेत केली. ह्या सगळ्याचो व्हिडिओय ताणें विधानसभेत सादर केलो. Because fear and anxiety in the minds of the people of Goa regarding dilapidated government buildings which are leaking due to the monsoons.
I urge the government to repair such buildings on priority so that government files are safe. Such buildings do not cause any harm to government staff and the general public. Speaker sir, 17 तारखेक कला अकादमी कोसळ्ळी. 17 तारखेक जेन्ना कोसळ्ळी तेन्ना मंत्र्यान एक मिनिट स्पीकर मंत्र्यान स्टेटमेंट केलो स्पीकर सर की हो पोर्शन आमी काम करूंकूच नाशिल्लें म्हणून. म्हजे कडेन आतां व्हिडिओ एविडन्स आहा. मंत्री थंय इन्स्पेक्शन करता 8 नोव्हेंबर 2022 I'll keep this on the table. PWD मंत्र्यान म्हाका सांगचे स्पीकर सर, this is corruption which has led to collapse of Kala Academy. It was portion where work was done. On the table of the house down with proof. Let the minister tell me this work was taken. There has to be a free and fair probe, and the minister should resign. विजयान पब्लिक केल्ले ह्या व्हिडिओन आता एक कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नवो ट्विस्ट आयला. इतले दीस मंत्री गोविंद गावडे जे सांगतालो की कोसळिल्ल्या स्लॅबाक आमी हातूच लावंक ना ही गजाल फट म्हणपाचे विजयान एक्सपोज केले. आता गोविंद गावडे हाचेर कितें नवो प्रतिवाद करता तें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हादय अभयारण्य अधिसूचित करून वाघ संरक्षित वाठार जाहीर करपाच्या हायकोर्टाच्या आदेशाक विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डच्या फुडाऱ्यांनी येवकार दिला. म्हादय अभयारण्य अधिसूचित करून वाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित करात म्हूण हायकोर्टाच्या आदेशाचेर विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आपली भूमिका जाहीर केल्या. काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड ह्या दोनूय पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या आदेशाक येवकार दिला. हो आदेश गोंयच्या बऱ्या खातीर म्हूण युरी आलेमांव म्हणटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ वेलकम डिसिजन. हो सरकार जो आहा हांकां कोणाचें पडोंक ना. एडमिनिस्ट्रेशन सारकें फेल जाला. टुडे ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ गोवन्स जो आमचो क्लाउद आल्वारीस गेला, एंड टायम एंड ओवर अगेन ही हेज शोन दॅट दीज NGOs आर प्रोटेक्टिंग गोवाज इंट्रस्ट. This government has failed miserably. They are working on the dictates of the central government. Henka amche goinkarache podonk na. No doubt that there is habitation in this area. Log रावते थिंगा, but गोंय उतले जाल्यारूच आमी लोक सगळे उतले. उदकाचो प्रश्न हा. कर्नाटका सगळे डायवर्जनरी टॅक्टिक्स कोताय जायते भाशेन तेंका तो DPR तेमी जायते भाशेन डॅमूय ते दुसऱ्या जाग्यार घालपाक सोदताय. सो दीस इज द ओनली रिलीफ. And I congratulate all these NGOs because हे सरकाराचेर आमकां विश्वास ना. I congratulate the court for giving this tiger reserve जावपा जाय in the interest of Goa. फाटल्या तेंपार रानांनी उजो लागपाच्यो घडणुको ह्यो मुद्दाम केल्ल्यो. थंय वाघ हारलो मात कोर्टान वाघ जिखलो म्हूण गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसायाचो आर्ग्युमेंट. Tiger lost the battle in the Madhya Wildlife Sanctuary because of forest fires. But tiger won the battle in the court. So tiger म्हणटा जो नॅशनल एनिमल हो फायनली जिखलो. आनी जिखलो हाजे खातीर म्हाका दिसता गोंयकार खूश आसतले. आतां ताजे इम्प्लिकेशन्स कितें आहा ते दुसऱ्या भशेन. इट इज अ जजमेंट ऑफ द हायकोर्ट एंड देरफॉर बायंडींग ऑन एवरीबडी. सो आज एक सत्य परिस्थिती अशी आहा की टायगर विच इज फॉलोइंग इन द रेड लिस्ट of conservation, and 92% of the tigers from Independence Treaty have disappeared. उरिल्ल्या वाघाक राखचो पडटलो. तरी हे कन्जर्वेशन म्हणटा तें लायफान येतलेंच ना जाल्यार कांयच उरचें ना. टायगर जिखला, एनवायरमेंटलिस्ट आनी एक्टिविस्ट जिखले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वाघ संरक्षित वाठाराचे बाबतीत आड हायकोर्टाच्या आदेशाक आव्हान दिवपाचे सरकार आणि मंत्र्यांच्या भूमिकेचेर विरोधकांनी खर टिका केल्या. पळोवया विरोधकांनी हाचेर कितें टिका केल्या ती. आसपास ह्या फिलिंगांतल्यान की आज हायकोर्टांतल्यान हो जजमेंट आयिल्लो आसा. गोंयान टायगर रिजर्व जावपाचे एक जो विशय आसा तातूंतल्यान एक कळटा की गोंयांत टायगर आसा. आज गोंयकारांक जी NTCAची रिपोर्ट आशिल्ली ती सरकारान खंयच केन्नाच पब्लीक करूं नाशिल्ली. NTCAच्या रिपोर्टान जें कितें म्हणलां त्या जजमेंटांतल्यान आमकां वाचूंक मेळ्ळें. आनी एक सगळ्यांत व्हडली खोशयेची गजाल आसा गोंया खातीर, कारण हातूंतल्यान म्हादय वाचतली. तेन्ना म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा आनी आमच्या आमदारांनी तेन्ना जशें सांगलां तशें आज ते परत रिएटरेट करतले. द फॅक्ट दॅट गव्हर्मेंट शूड नॉट चॅलेंज दिस ऑर्डर अँड रिस्पेक्ट दी ऑर्डर्स ऑफ दी ऑनरेबल हायकोर्ट
and declare Madhe Wildlife Sanctuary Tiger Reserve. आमच्याकडे जागे आसात. If you are talking about, विसंगती दिसून आयली आमकां जजमेंटान when Advocate General of Goa said that no, there is a lot of implications about tribals being displaced. Question is not of displacing tribals. Question is maybe probably your intentions are far-fetched from tribal welfare, but to protect interests of particular individuals. Let us not get into it. But whatever that High Court has said in the judgment is very assertive of the fact that tigers are also native of Goa and then they should be protected. And I think that should be respected. दुसरो विषय जो आसा तो म्हणजे मणिपूरचो जो आसा टायगर रिजर्व जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता जी रिवर म्हादय जे म्हादयचे जे पळय डायवर्शन जाला आनी जावपाचें ते म्हाका दिसता खंय तरी ते बंद जातले आनी हो जो सेगीत जो पावस पडला आनी तुमी गोंयचे जर सगळे धरण जर पळयत जाल्यार मॅक्झिमम धरण सोडून अंजुना हे सगळे ओवरफ्लो जाल्ले ऑल डॅम्स आर अबाव 100%. ओन्ली अंजुने डॅम इज एट 65%. सो हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की म्हादय डायवर्ट जाला म्हणून तें उदक थंय कमी पावलां. दुसरें आय कॉंग्रॅच्युलेट एंड आय एम प्रावड डेट जे NGO पळय थंय गेल्ले जे दरबान झगडटात हें खरें सरकाराचें काम आशिल्लें कित्याक ह्याच सरकारान थंय टायगर आसा म्हूण कॅमेरा लायिल्ले होच सरकार सांगतालो की थंय टायगर भोंवता पूण आज आय मीन आय एम शॉक टू सी द स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट मिनिस्टर सकाळच्यान आतां we will examine all the possibilities and then we will take a call. Sometimes it may be a doubtful case, but here this is beyond pale of doubt. And I feel that whatever they may do, you know, any party, even sometimes you have an illegal structure on the beach within CRZ, even goes in appeal, but that does not mean you will win that appeal. I can tell you with guarantee that this matter will be, state government will not be able to fight the battle in the Supreme Court. It will have, that's why I use the word, its chances of succeeding in the appeal are bleak. But Supreme Court has given 3 months High Court has given certain directions, so they will have to comply with the directions unless they get a stay from the Supreme Court. The question is whether they would get a stay and what case they make out for a stay would be very important. That is why I say, even moving for a stay, don't forget this is protection of tiger. Every day's delay is proving fatal. There have been deaths. 4 tigers have died. You have seen that, what was also in the petition. And more will die. They will disappear. As I had mentioned, the moment you have this tiger reserve not being notified, you don't protect the tiger. Tigers will go to new habitat. So you will try to kill this tiger reserve and try to move them into new area. So for them to get a stay, they will have to convince the Supreme Court that it is very imperative to have the state and that greater damage will be caused by not having it, which otherwise very difficult, I think. But it would all depends on what is argument put up, what is the case put up, and how the Supreme Court looks at it. Excellent judgment, historic judgment. आणि काय बरें ताणें महाभारतांतले कोट केल्ले आसा. When there is no forest, the tiger gets killed. When there is no tiger, the forests get destroyed. Hence, the forest protects the tiger and the tiger guards the forest. हे आमच्या महाभारतान बरयल्लें आसा. सो टायगर आमकां जाणा जावपाक जाय, इज द नॅशनल एनिमल ऑफ इंडिया. ताका प्रोटेक्ट करचें सुवा. लँड ग्रेबिंग प्रकरणाचेर कारवाय करपाक SIT अपेशी थारला असो आरोप विजय सरदेसाय हांणी केला. सरकाराची SIT आशिल्ल्या मध्यस्थी खातीर SIT सारकें काम करिना अशें विजयान म्हणलां. लँड ग्रॅबिंग प्रकरणाचो छडो लावपाक गोंय सरकारान स्थापन केल्ली SIT अपयशी थारला अशें विजय म्हणटा. ह्यान पयलीं सरकारान स्थापन केल्ल्यो अश्यो कितल्योश्योच SIT आयल्यो आनी गेल्यो, मात ज्या कारणां खातीर त्यो स्थापन केल्ल्यो ती बेकायदेशीरपणां आजुनूय चलतात. गोंयांत जमीन हडप करपाची प्रकरणां वाडत आसात, मात सरकार हे विशीं गंभीर ना असोय आरोप विजयान केला. SIT भितर कश्यो त्रुटी आहा त्यो हांव काल दाखोवन दिवपाक जाय. तुमी सगळ्यांनी पळयलां की काल आमकां टायम सारको मेळून ना. SITन अश्यो केसी आहा. फॉर एग्जाम्पल एक अडवळपाच्यान एक केस म्हाजे वरान आयली. 65,000 स्क्वेअर मिटर कोमुंददीची जमीन. कोमुंददीचे जे कमिटी मेंबर आहा तांणी आपले सोयऱ्यांचेर टॅनंट म्हणून केले आनी थोड्या तेंपान ती जमनीचे भाटकारूच आपूण म्हणून दाखयले. सो 65,000 स्क्वेअर मिटर जमीन अडवळपाळ इन दिवचले खाली
मडगांवां 6,644 स्क्वेअर मिटर जमीन सेंटर ऑफ मडगांव थंय एक सुकोर फेर्नांडीस तो काबेज काजार म्हणून दाखोवन ती जमीनूच खाता खंय खाता मडगांवाच्या सेंटराक. आतां ह्यो सगळ्यो कंप्लेंटी SIT कडल्यान केल्या. SIT कितें म्हणटा दीस इज नॉट ऑर्गनायज्ड लँड ग्रॅब. वॉट डू यू मीन बाय ऑर्गनायज्ड लँड? अरे लँड ग्रॅब जाता सो ऑर्गनायज्ड लँड ग्रॅब न्ही म्हणून SIT हाऊ डज इट रीच दॅट कंक्लुजन. ताजे फुडें ह्युमन ट्रॅफिकिंगाक गोंय आतां फुडें पाविल्लें आहा. म्हजे कडेन अशी एक केस आहा की एक ह्युमन ट्रॅफिकिंगाक इनवॉल्ड आशिल्ले फॉरेन नॅशनल गोंयांत येवन गोंयचे एका सिंगल मदरीची जमीन ग्रॅब केल्ली आहा नॉर्थ गोवा बीच बेल्टान. एक जमीन न्ही अश्यो 7-8 जमनी. सो दीस इज द इंटेन्सिटी ऑफ क्रायम. हें कितें जाता हाका दुर्लक्ष जाता एक रॉंग प्रेसिडेंट सरकार सेट करता आनी असलेंच मागीर रिपीट जायत रावतलें. सो ज्यो जमनी गोंयांत आसा ज्यो भाटकारांच्यो कोण भायर आशिल्ल्यो तांच्यो जमनी आहा त्यो सगळ्यो अनसेफ जातल्यो. सो हें उलोवपाक सरकारान ते टायम दिवंक ना. ते टायम दिवंक ना आनी 2,300 कोटीचे डिमांड्स बुलडोज केल्या. काल एक्चुली हांव फ्रस्ट्रेट इतल्या खातीर कित्याक हें आमी लोकां कडल्यान सजेशन घेतलें अडवळपार हें जालां म्हणून कितें म्हाका सपनां पडूंक ना. ते लोक आमकां अप्रोच जाले. मडगांव म्हजो मतदारसंघ न्ही पूण ते लोक एप्रोच जाले म्हणून तें आयलां. आतां तांचे तर इश्यूज आमी रेज करूंक पावना. सगळे घेवन शिकून हें जावन मागीर कितें जाता यू रीच अ पॉयंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. यू फील लायक अपोलोजायझींग टू द पीपल ऑफ गोवा की यू हॅव नॉट डन इनफ. नाव एवरीबडी सेज की विजय सरदेसाय बरो उलयता हें उलयताले पूण काल आय वॉज फिलींग दॅट रियली डिजेक्टेड. अशें जावंक जायना म्हणून आतां हांव स्पिकरा म्हऱ्यान वचपाचो आहा. पार्टी वायज तुमी डिविजन घाला आनी कितलो टायम आमकां दितलो तो पयलींच सांगा सो दॅट वी ऑल्सो नो वेरी वेल की बाबा आमी हें चड वेळ पुराण घेवन वचून जावचें ना. स्पेसिफीक पॉयंट टू पॉयंट उलोवन काबार करपाचें. ट्रान्सफर्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड ट्रान्सफर्स पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्स ट्रान्सफर्स आसात आनी हाजे खातीर थंय जस्टीस मेळप डिफिकल्ट जाता. हो एक हांव जनरल स्टेटमेंट करता. आतां SIT CM म्हणटा फंक्शन जातली रिपोर्ट दितलो आपूण करतलो ऑल द व्हेरी गूड. पूण हांव म्हणटा SITचे नांवान दुसऱ्यो अश्यो जर लँड ग्रॅबीच्यो केसीस आसात आनी लोक जर तुमकां अप्रोच जाता जाल्यार एक्सपांड द स्कोप ऑफ द SIT इज नॉट नथींग रॉंग. कित्याक हाजे पयलीं SIT जाल्ल्यो आहा. मटक्याचेर SIT जाली कितें जालें मडको बरो चालू आहा. SIT जाली मायनिंगाचेर कितें जालें सगळें हें जालें फिक्सिंग जालें कळ्ळें तुका न्ही. सो अशें फिक्सिंगा जावंक जायना आनी SITक एक क्रेडिबिलिटी जी दिल्या ती क्रेडिबिलिटी जर उडूंक जाय जाल्यार ताजे रिजल्ट दाखोवंक जाय. कळंगूट मंगळारा शेक ओनर्स वेलफेअर सोसायटीच्या बॅनरा खाला बसका जाली जातून मॉडेल शेक संकल्पनेक एकमतान विरोध करपी थाराव जालो. सप्टेंबरान मेरेन आमकां लायसन दिवचें आनी आमी केल्ल्या नवीन धोरणाक सरकारान मान्यताय दिवची अशी मागणी शेक मालकांनी केल्या. कितें डिस्कशन जालें आनी कितें एक्झॅक्ट तुमचे आयज आमी शेक ओनर वेलफेअर सोसायटी गोवा हाची एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग आहली. हय आतां इम्पॉर्टंट आमी थोडी रेजोल्युशन घेतल्या. आमकां जी मॉडल शेकां म्हणटा ती आमी ओपोज करता. आमी एक रेजोल्युशन घेतला. दुसरें आमी एक शेकाची पॉलिसी प्रपोज केल्या. ताका लागून आमी एक लास्ट टायम रेजोल्युशन घेतलें आयजूय घेतला. आमी ती पॉलिसी आमची मानून घेवची. दुसरी आमी आनी एक रेजोल्युशन घेतला. ट्युरिजमान जेन्ना आमी एप्लाय करता ताका टायम ना सो तांकां जाय तेन्ना लायसन्स सद्याक लास्ट इयरचेर आमकां लायसन्स दिवपाक मेळोंक ना. सो ताका लागून आमी कितें मागलां गव्हर्मेंटा कडेन आमकां सप्टेंबराक फर्स्ट लायसन्स मेळपाक जाय आनी आमी विचार देवपाक जाय सप्टेंबर फर्स्ट आनी 31 आमचे लास्ट डे. पूण 31 लास्ट डे आसलेली ती आमी सांगला आमकां 10th पासून दी म्हणून. बट वेदर कंडिशन बरें आसल्यार सो आमी गव्हर्मेंटाक प्रेस करतले जाता तितले बेगीन आमची आतां बेगीन पॉलिसी भायर काडपाक. बरें आनी जोरी तो गव्हर्मेंट तुमचो काडिना ना तुमी फुडलो प्रोसिजर कितें आसतलो? गव्हर्मेंट तरी काडिना जाल्यार लास्ट टायम पासून कोण एक मॅटर कोर्टान आहलो. इवन काल हेरल्डार आयला की आनी ऑर्डरींतूय आसा
की गव्हर्मेंटान शेक स्टार्ट जायना पयले 2 म्हयने पयले नाजाल्यार 1 म्हयनो पयले पॉलिसी भायर काडची आनी आमकां टायम दिवचो म्हणून टायम दिवचो की आमकां इनफ टायम दिवचो आमी सगळीं लायसन्सां घेवपाक लास्ट टायम अशें प्रॉब्लेम जालें की कांदोली आनी कालांगूट जी शेकां आहली ताका टायमूच मेळोंक ना कित्याक लायसन्सां लेट दिली टायमूच मेळोंक ना एप्लाय करपाक सो आमी हे वर्साक इवन कोर्टाक सांगलें आमकां लायसन्सां लेट दिता सो कोर्टान ते ऑर्डर घातला. गोमंतक स्वास्थ्य आणि आरजी हॉस्पिटल परवरे यांच्या जोड पालवान फुकट भलायकी तपासणी शिबिराचे आयोजन केले. या शिबिराचे उक्तावण दैनिक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजरूप नायक हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या शिबिरान प्रेसांव गोडेमूत दोळे दात ECG तपासणी ह्यो सेवा उपलब्ध आशिल्ल्यो. तशेंच ह्या शिबिराक व्हड संख्येन गोंयच्या नागरिकांचो उपाट प्रतिसाद लाभलो. गोमंतक प्रेसने आयोजित केलेल्या मेडिकल शिबिरमध्ये मी आलेली आहे. इथे सर्व प्रकारचे मेडिकल प्रॉब्लेम या लोकांनी बघितले, सॉल्व केले. त्याच्यातून आम्हाला योग्य ती माहिती मिळाली. त्याबद्दल मी गोमंतक प्रेसची आभारी आहे. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयता आवाज गोंयचो हे बुलेटिन खंयच नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.